शिरदोणा मंगळारा सकाळी स्प्लेंडर आणि ॲक्टिवा ह्या दोन दुचाकींमदी भिरांकूळ अपघात जालो। स्प्लेंडर आणि ॲक्टिवा मदी समोरासमोर टक्कर जाली आणि ह्या अपघातात शिरदोणच्या संजना सावंत ह्या चलयेक आगताक मरण आयलें, जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्ली तिची भयण गंभीर जखमी जाल्या। स्प्लेंडर चलोवप्याकूय दुखापत जाल्या, देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा। डिसेंबर म्हयनो सुरू जाता थंयच आसा आणि अपघातांचे सत्र सध्या चालूच आसा। असोच एक भिरांकूळ अपघात मंगळारा सकाळी शिरदोणा वाठारांत घडलो। संजना सावंत ही चली आपल्या धाकट्या भयणीक स्कुलाक पावपाक वतना शिरदोणच्या पुलाचेर पावली तेन्ना काळान त्याचो घात केलो। दुसऱ्या दिकेन येवपी स्प्लेंडर आणि ॲक्टिवा मदीं समोरासमोर टक्कर जाली। ह्या अपघातान ॲक्टिवा चलोवपी संजना सावंत हे चलयेक आगताक मरण आयलें, जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्ली त्याची भयण आणि स्प्लेंडर चलोवप्याकूय गंभीर दुखापत जाल्या, देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा। आज सकाळी शिरदोणा हांगासर एक ॲक्टिवा आणि स्प्लेंडर हांच्या मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। तातूंत 22 वर्सांचे चलयेक आगताक मरण आयलें। ती चली आपल्या भयणीक घेवन पिलार हांगासर स्कुलान पावपाक वयताली आणि पिलार हांगासर जो पूल आसा त्या पुलाचेर हो अपघात जालो। जाल्यार स्प्लेंडरीन जो चलो येतालो तेका सुद्धा म्हणजे तो सुद्धा जखमी जाल्लो आसा आणि तशीच जे चेडवाक स्कुलान पावयताली ते चेडू सुद्धा जखमी जाला आणि तेका GMC हांगासर एडमीट केल्लेले आसा, अशी आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। जाल्यार हाचे फुडली तपासणी जी आसा ती आक्षेप पुलीस करत आसात। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर।